सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान यूट्यूबर गौतम खट्टर त्रासात सापडला। वास्को पुलिसांकडे नोंद जाल्ल्या प्रकरणाची चौकशी आता गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यात हस्तांतरीत केल्या। 2 दिसां भितर खट्टराक अटक जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलां। मजगतीं खट्टराच्या निवासस्थानी पुलीस पंगड पावलो, पूण थंय तो मेळ्ळो। खट्टर देशांतल्यान भायर सरचो न्हय हे खातीर सगळ्या विमानतळाचेर लुकआउट सर्क्युलर जारी करतले असो अदमास सुरू आसा। ताका धरपा खातीर गुन्यांव फाट्यान खाशेले पंगड तयार केल्यात आनी वेगवेगळ्या राज्यांनी सोद कारवाय सुरू आसात। भारतीय दंड संहितेचे कलम 299 आनी 196 खाला खट्टराचेर धार्मीक भावनांचो त्रास दिवप आनी 2 समाजांमदीं दुस्मानकाय निर्माण करपाच्या आरोपांत केस नोंद जाल्या। परत एकदा सांगता अशा पद्धतीचे गोंयकारांचे सेंटिमेंट हर्ट करप हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना। क्रायम ब्रांची कडेन इतकेच खातीर दिल्या कारण ताका पुराय देशभर जर ट्रॅक करून ताका बेगिनात बेगीन हाडटलो आसत जाल्यार सगळी कडेन ताका ट्रॅक करचो पडटा आनी आमचे पुलीस ऑलरेडी हांगांतल्यान गेले ताका हाडपा खातीर। खात्री आहा की विदीन 2 दिसाच्या भितर ताका अरेस्ट करून हाडटले। ताजेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या आनी फुडली कारवाय जी कितें आसा पळय ती कायदेशीर जाता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।